प्रितीच्या भावा भयणींनो, नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमचो विशय आसा कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवेशान जिविताची यात्रा करूया। आयचो दीस पिडेवंता पासून वेगळिला। पाद्राग्नेलान सुपुल्लोच आसतना ताचे आवय सवे पिडेवंताचे कोश्ट आनी दुखी पळयल्यात आनी दूख अनुभवला। ताचे कालीज पिडेवंता सवे सदांच ओडटाले, देखून दुखेस्त मायेची बोगती ताच्या काळजान रिगून आसली। फिरगोजांनी वावुरतना पिडेवंतांक आनी कोश्ट भोगतात तांकां आत्मीक घोटाय आनी बोल दितालो। आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बोरमासो शेलमळ जाता, देवाक शिणटा आनी निराशीपणान जियेता। जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो। आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो। जेजूच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा। कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या। सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखींनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून घोटाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूया।